आमचे डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोम्स हो एक फ्रीडम फायटर आसलो आनी आमचे नावेलीचो सुपुत्र आनी हांगासर नावेली जे आमचे पेरापेचल कॉन्वेंट हायस्कूल आसा थंय आमी ते जो स्टॅच्यू आसा ते स्टॅच्यूक आमी एल्युमिनेशन्स प्रिमायसेस ऑफ डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोम्स ते आमी तेगेले डेकोरेशन लायट हाय मास एंट्रन्साक मागीर थंयसर स्टॅच्यू आहा तेका एल्युमिनेशन करपाचें तशेंच अराउंड तेज्या सय भोवती ते लायटिनींग करपाचें असो तरेचें हें काम GTDC तर्फे आमी गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट तर्फे करपाक सोदता आनी हें ऑलरेडी टेंडर जालां ते 36 lakhs हेजे इस्टिमेट जाल्ले कडेन आसा आमचे थंयचे ते ट्रस्टी चेअरमॅन बाब लुझीन फालेरो तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की थंय कितें तरी एक ब्युटिफिकेशन बी जावपा जाय लायटिनींग बी म्हणून सो तेका हांवें घेवन ते सायडीचेर वचोन आनी इंजिनियराक GTDC येवन तेणी जे प्रमाणे खंय खंय कितें करपाचें तें सांगलां तें आमी तें करून घेतलां कारण हो एक महान व्यक्ती जावन आसलो नावेलीचो आनी तो फ्रीडम फायटर आसलो आनी त्या खातीर तेजो जो स्टॅच्यू आहा तो थंय भुरग्यांक जावं आतांच्या जे जनरेशनाक तो थंय दिसपा जाय की बाबा हो स्टॅच्यू कोणाचो तो आमचो एक महान व्यक्तीचो ती कळपा खातीर थंय खूब ब्युटिफिकेशन बी करपाची गरज आसलेली ती आयज आमची पूर्ण जातली आमी 22 तारखेक तेजे सांजचे 4 ते काम सुरू करपाचें आमी ते थरयल्ले कडेन आहा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर टुरिजम आमचे रोहन खंवटे चेअरमॅन गणेश गांवकर MLA तशेंच तेंचे ऑफिसर्स आनी तो ट्रस्टी बाब लुझीन फालेरो आनी आमी ते म्हणून ते काम ते सुरू करतले 22 तारखेक सांजचे 4 आनी त्याच प्रमाणे थंय खुबशे अशें उदक भरता पावसान त्या खातीर तेय टेंडर जाल्ले कडेन आसा उदक ते वचपाक वाट दिवपाक आनी त्या खातीर आमी जाता तितले बेगीन तेजेय आमी ते काम सुरू करपाचो काम सुरू करतले आमी आनी एक जे कडेन जे कितें कामां आसा ती आमी सगळ्यांक घेवन 5 पंचायती आमच्यो आसा 5 पंचायतीचे लोकप्रतिनिधी खंयचे पंच आमचे सरपंच हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी कामां सुरू करता जरी आमी आमदार जर असले जाल्यार आमी सगळ्या नागरिकांचे आमदार आसा तेन्ना आमकां जे लोक सजेशन करता ती कामां आमी अवश्य करता येणाऱ्या काळात खुबशीं कामां आमची जातली आज आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा गॅस पायपलायन काम चालू आसा अशें खुबशे आनी जवळ जवळ 31 नवे ट्रान्सफॉर्मर आमच्या मतदारसंघात आमी घातले आनी तेजे आतां फुडल्या एक 8 ते 10 दिसां भितर तेजे इनोव्हेशन जातलें जेणे करून लो व्होल्टेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो